बार्देस तालुक्यांची अपडेट दिता आसतना हांव शापोरा न्हंयच्या कांठार काल जे पूर येयलो सगळी पूरग्रस्त स्थिती आसली धरणां तिराळी धरणांच्यान उदक सोडून जे उदक सोडलें आनी ताका लागून जे सगळे शापोरा न्हंयच्या कांठा वयले जे गांव आसा त्या गांवान इफेक्ट जालो सगळे कडेन पूर येयलो आनी ह्या पुराक लागून लोकांचे जनजीवन हे सारकें हेंच जाल्लें कित्याक लोकांच्या घरांनी उदक गेलें लोकांच्या शेतां भातांनी सगळें उदक वचून लोकांक बरो त्रास जालो आनी ह्या हेतून उदक सोडटा आसतना पासून कांय कडेन पूर्व कल्पना दिनासतना उदक सोडलें असो हें आसा आनी हे अशें उदक गेलें की लोकांक इतलो त्रास जालो की लोकांक शिफ्ट पासून जावपाक खूब हें जालो पूण सांगपाचें हें म्हटल्यार जरी सकाळीं उदक भरलें पूण सांजचे 4-4:30 उपरांतच्यान मातशें कमी कमी जायत गेलें ताच्या उपरांत उदक कमी जालें आनी सद्या तरी आतांच सगळो हें तो सुरळीत जाल्लो आसा उदक गेल्लें आसा पूण जो उदका बरोबर जे कितें घरांत चिखल आनी हें तें सगळें लीप करता म्हणसर तांकां परत लोकांचे कपडे भिजले कोणाच्या किचनांनी हेतून तेतून उदक गेलें लोकांक थोड्यांचे पारे जे घराचे आहात ते क्रॅक जावन हें जालें थोड्यांचे न्हंयच्या कुशीक जी घरां दुकानां पासून आहा तांकां दुकानवाल्यांकूय थोडो त्रास जालो पूण ह्या लोकांची एक हें की हें जेन्ना उदक सोडलें तेन्ना बार्देस तालुक्याच्यान कांयच म्हणजे कोणाकूच इशारो असो दिवंक ना की कांयच दिवंक ना पूण जेन्ना हें लोकांक कळ्ळें कशें की बिचोले तालुक्याच्या मामलेदारान जेन्ना आदेश हें काडलो की अशें उदक सोडपाचें आसा म्हणून जेन्ना तिणी ऑर्डर काडली त्या उपरांत हें लोकांक कळ्ळें पूण लोकांचें म्हणणें आसा की गेले सतत 3 वर्सां जालीं हें उदक सोडीत आसात आनी हे 3 वर्सां उदक सोडटा आसतना कांयच पूर्व कल्पना ना दिता हें उदक सोडटात ते पूण करतात ते पूण हेचेर कितें तरी ठोस उपाय असो कितें तरी करूंक जाय कित्याक जेन्ना आतां जर उदक सोडलें जाल्यार फक्त बार्देस तालुक्याचो असो म्हणून नाका तिराळीचे जे दोडामार्ग तालुको आहा महाराष्ट्राचो थंयसून जे थंयसून मणेरेच्यान जें उदक येता तें मागीर बिचोले तालुक्याचे आमचे साळ आसा मेणकुरे आसा मागीर पेडणे तालुक्याचे इब्रामपूर आसा वजरी आसा त्या उपरांत बार्देस तालुक्यान ते पिर्णक नादोड्या रेवाड्या कोलवाळे कामुर्ले आनी राहण्याचे जुंये हे नादोड्या पंचायतीन पडटा ते हांकां तर सारको झळ बसलेलो आसा आनी हे हितून लोकांची इतले उदकाची पातळी अकस्मात वाडली आनी त्या उपरांत जरी जाली तरी सांजची 4:30 उपरांत तें उदक वसरलें म्हणून पूण लोकांच्या मदीं आजुनूय बीन भंय आसा कित्याक जप करून परत जर पावस येयलो किंवा धरणांसून आनीक परत उदक सोडलें जाल्यार परत भंय म्हणजे जोडलें जाल्यार परत त्रास जावंक शकता हो भंयूय ह्या लोकां मदीं आसा ह्या हेतून काल पासून आमदार आसात किंवा झेडपी आसात डेप्युटी कलेक्टर मागीर तलाठी बी सगळ्यांनी काल पासून ते सगळे सरकारी यंत्रणा सगळी भोंवन आनी सगळ्या लोकांक दिलासोय दिला तेंच्यांनी पूण थोडे कडेन मदत करपाचें हें दिलां आयज पासून जेन्ना कॅप्टना पोर्साचो सेक्रेटरी मागीर डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार तलाटेक बी घेवन पासून राण्याच्या जुंव्यार कामुर्ले सगळे वचून जी परिस्थिती कितें जाल्ली तेची पळोवणी केल्या आनी तेंच्यांनी पासून आतां सांगलां की कॅप्टना पोर्साच्या सेक्रेटरीनी सांगलां की आपूण सगळो कोणाचे सगळे आपूण तलाट्याक बीन सगळ्यांक आदेश दिले की कोणाची जी नुकसान जालें तेची सविस्तर आपणा कडेन दी आपूण सरकारा कडेन ती पावयता आनी योग्य तो मोबदलो दिवपाचो आपूण प्रयत्न करता म्हणून पूण जर शक्य 3 वर्सां अशें जर जायत आसा जाल्यार तेचेर ठोस कितें तरी उपाय काडूंक जावो हे बीन लोकांचे हें आसा कित्याक जर अशीच जर हे आतां चालूच उरत कित्याक जर मातसो जो पावस लागलो काय आनी धरणांचें उदक भरलें काय मागीर सोडीत आसतात सेगीत हे आनी दुसरी पूर्व कल्पना बीन दिना ही तरी पूर्व कल्पना ते दिवची किंवा दुसरें कितें आसा जेन्ना राण्याचे जुंये म्हणटात हें आयलंड असल्या कारणान ह्या आयलंडाचेर ते प्रोटेक्शन वेल पासून ती सगळी फुल्ली ना ते कितें तरी तेंच्या त्या गांवांतल्या लोकांचें कितें तरी म्हणणें आहा की आमकां एक कितें तरी थंयसर आमकां येयल्ल्या वर्साचे त्रास जाता थंयच्यान आमकां खरें दुसरे कडेन सरकारान 100 मिटर जागो दिवचो आमी ते पयशे पासून दिवपाक तयार आहा आमकां थंय दुसरे कडेन खंय तरी जागो दिवन आमकां दिवचो कित्याक येयल्ल्या वर्सा जर हे अशे त्रास जायत जाल्यार आमकां दुसरे जे राण्याच्या जुंयार वचपाक रेवडच्यान जो पदपूल म्हणजे ब्रीज जो आसा तो पूल पासून तो कमको जालो थंयसर ते पक्को पूल बांदचो ही तेंची मागणी आसा दुसरे कामुर्ले हो जो गांव आहा थंयच म्हणजे तेंचे जे सारके ते न्हंयचो काड आनी तेंचे घरा पासून ही
सारखे ते पासून खरें म्हणजे तेंचे पासून ते न्हंयचे कुशीक प्रोटेक्शन वेल बांदपाची खूब गरज आसा. बार्देशांच्यान ही आसली आयची अपडेट.